हायेस्ट लॅडर 42 मीटर लॅडर जो आसा तो स्टेजीक तेजी गरज आशिल्ली तेन्ना टॉल हायटेड बिल्डिंगेन अशा पद्दतीचे जेन्ना सगळ्यात एरिजन हायेस्ट हे म्हणटा तसो लॉंगेस्ट लॅडर म्हणपाक काय हरकत ना स्टेजीक पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो लॅडर आमी हाडपाक शकले हांव परत एकदा फायर सेफ्टी डायरेक्टरेट टू द एंटायर डिपार्टमेंट तांकां खूब खूब अभिनंदन करता। गोवा सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ द फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन हमने आज 8 बड़ी व्हीकल्स और एक 8 मोटरसाइकिल्स और अलॉन्ग विद दैट इट इज एन हाईएस्ट लैडर ये सरकार की तरफ से खरीदा है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मेरे डिपार्टमेंट से अंडर 15 फाइनेंस कमीशन फॉर द डिजास्टर होने दो रेस्क्यू करने के लिए रहने दो इस तरह के यानी काम के लिए इस तरह के इक्विपमेंट या व्हीकल्स हमें यूज आ जाते हैं। मैं थैंक्स फॉर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो फंड सैंक्शन किया उसी के अंतर्गत ये हमें परचेज करना पॉसिबल हुआ। गोवा सरकार के हर एक तालुका लेवल पे जितने सारे फायर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे इस तरह के व्हीकल्स देने की जो हमारी सोच थी वो सभी हमने दे रहे। मुझे लगता है कि लास्ट 7 साल के टेन्योर में जहाँ जहाँ पे इस फायर सेफ्टी और डिजास्टर के लिए जिस तरह के इक्विपमेंट चाहिए थी वो हमने 100% हमने इक्विपमेंट परचेज किए। और द हाईएस्ट 42 मीटर लैडर जो स्टेट में नहीं था वो भी 42 मीटर लैडर इस बार हम स्टेट में ला सके। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा। हमेशा के लिए हम कहते हैं कि लोगों ने सेफ्टी ध्यान में रखते हुए वॉटरफॉल पे जाना। आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमच्या मार्फत आमचे 18 न्यू मॉडर्न फायर सर्वीस व्हेकल आणि सपोर्ट व्हेकल म्हणटा आमी तेका ती आमची इनॉग्रेट जाल्ली आहा। तेंच्या मार्फत हांव खरोखरच तेंकां कॉंग्रेच्युलेट आनी देव बरें करूं म्हणटा। पयले फावटीर हे इन्वेस्टमेंट आमचे टोटल 23 crores एप्रोक्सिमेटली जावन आहा। फंडींग आमकां 15 फायनान्स कमिशन आणि स्टेट गव्हर्नमेंट फंड हेंचे मार्फत मेळिल्ले आहा। तशी आमकां व्हेकल गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत आमच्या ऑनरेबल सीएमान चडांत चड आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। आणि एक 42 मीटर टर्न टेबल लॅडर 42 मीटर टर्न टेबल लॅडर ऑल्सो फर्स्ट इन इंडिया। आणि आमच्या गोंयांत पयलीं आमकां 32 मीटर आसली आतां आमी 42 मीटर हाय रायज बिल्डींग जावन आसा आमच्या गोंयांत अप टू 40 मिटराचेर आयिल्ले आसा। 42 मीटर आमकां ते आमी तेजो उपयोग करतले चडांत चड आनी रेस्क्यू करपाक फायर फायटींग करपाकूय आमी यूज करतले तेका वी कॅन अटॅच अवर पायप एंड वॉटर सोर्स फ्रॉम द टँकर अदर टँकर। पूण आमी कशें प्रिफरन्स दिता जेन्ना जेन्ना आमकां मेजर कॉल आसता पळय तेका आमी प्रिफरन्स दिता। आनी केन्ना केन्ना कोण केन्नाय अशें ब्रांच पडी जाल्यार सुद्दां ते कोण हात लावंक वचना ते फायर ब्रिगेड येतलीच आनी मारतली म्हणून रावता कळ्ळें न्ही। काही हांव पब्लिकाकूय एक मेसेज दिवंक सोदता की तेणी अशें बारीक बारीक मायनर जंय जेन्ना आमकां कॉलां चड येता कळ्ळें आतां 100 एका दिसाक आमकां 200 कॉल्स आयिल्ले आहा कळ्ळें न्ही। पूण सगळें आमी क्विकली आमी ते रिस्पॉन्स दिवन आमी ते कंप्लीट केल्ले आहा। पूण अशें काही गजाली बारीक ब्रांच पडली जाल्यार तरी आसतना फायर ब्रिगेडीची आवश्यकता आसता तांकां तशें नासूं जायना। कितें जाता जाल्यार तेंचे कडेन तें करूं जाय अशें म्हाजो तांकां रिक्वेस्ट एडवायस हांव तांकां करूंकूच जाय अशें म्हणना। प्रॉपर्टी म्हणजे कोणाचेय लायफ जाली ह्युमन बिईंग ऑर एनिमल्स ऑर एनी वन फायर सर्विसीचें नांव सगळ्यांक पयलीं जागो जाले बरोबर कितें जालें डिजास्टर जालें जाल्यार फायर सर्विसीचें याद येता कळ्ळें न्ही। हें अग्री जाता तुमी काय ना।